मुक्तांचा तुझो मुक्तता एकपोटांची अद्वैता पोविस्तानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजी भुरगीं करून आमकां पवित्र केल्या पुनर्जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन सस्ते जिवीत आमकां सोडून दिलां एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यार तुका गितां गाता एकाच कळसां तुजो मोग करता एकपोटांची अद्वैता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करूंक एक कुटाम जावन आमी सांगता जमल्या आयची देवस्तुती आमच्या पवित्रानांत लाभलेले मिसांव उर्बेन जारी करूंक आनी सोम्याक साक्ष दिवंक उलो दिता. ही परब आमी आचरण करतना आमचे पवित्रान आनी आमी केल्ली ती प्रतिज्ञा उडासा हाडया आमचे क्रिस्ती जिवीत फळां बरी जावंक देवाची कृपा आमी ह्या मिसा वेळार मागया. ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणींक जेजूच्या पवित्रानाची परब आचारसंक ह्या देव तेंपलाक आयल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. आत्तां प्रस्तावनेन आमी आयकल्या प्रमाणे जेजूची पवित्रानाची परब आमकां आमच्या पवित्रानाचो उडास हाडटा. पवित्राना वेळी आमी सुमार आंगवणां केल्यात आमच्या नांवान आमच्या पद्धतीन मोदनी केल्यात आनी त्या आंगवण्या प्रमाणे आमी जियेलांगी नांगी म्हणलें सवाल आमच्या मुखार उदेता. त्या खातीर फाटीं दिल्लें तीळ पळया त्या आंगवण्या आमी पाळल्यात वा शेळेपण दाखयलां एका वेळार दाखयलां जाल्यार देवा कडचें आनी एकामेका कडचें मोक्षणें मागून ह्या पवित्र जितींत वांटेल घेवच्याक आमकां आमी तयार करया आनी कालतेपणी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारूंक सांगता मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वसत देवस्थान मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकळट कर आमची पातकां बक्षण आमकां शासनाच्या जिवितांक पाव. आमेन. सोम्याका सोम्याका क्रिस्ताका क्रिस्ताका सोम्याका सोम्याका महिमा 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 देवा ओसरी आनी शांती ताच्या इष्टा सोंसरी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तर वैभवा पासून
सर पोतेदारा ससनाच्या देवा जॉर्दान नदींत जेजून स्नान घेतलें पवित्रत्म ताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायसो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें उदकान आनी पवित्रत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावंक कृपा दी ह्या आमी मागता आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुज्या सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजोवन दिया म्हज्या पडजेक बुजोवन दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेमाच्या काळजागडे उलया आनी तिका प्रगट करा कित्याक तिचे साखळेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचें पारेपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सरेस्परांतले हातांतली दोट्टी खेस्त तिणें भोगली. एक तळो बोप मारता अरण्यान सरेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांक आपल्या देवाक एक नीट रस्तो तयार करा. हर एक फालकें बरोवन येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुल्या आनी फोंडकुल्या आसलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सरेस्पराची महिमा प्रगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली कित्याक सरेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी कबाड हाडटिल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुजालेमाक बरी कबाड हाडटिल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार आनी जुदाक शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सरेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपले बालिश्ट बवळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवय आसा. ताच्या जैताचें बळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिणांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकवटायता. आपल्या अर्द्या लागीं धरून तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जगडकायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. मोच्या सर्वेस पोराक नावा तासो एकला सोमात ओड वैभव. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो माटवा भाशेन आकाश तूं वखल धरताय. मोच्या सर्वेस पोराक नावा तासो एकला सोमात ओड वैभव. कितली विचित्र तुजी कर्तुवा सर्वेस्परा. सगळी ती जाणवायेन तुवें केल्याय. तुज्या रसनांनी प्रितूम सगळी भरपूर भरल्या. आपले कितलो विशाल तो दर्यो तातूंत
आसतात लेखमीत ना तितल्यो ल्हान आनी पोडची वेळ आत्म्या मोच्या सर्वेस पोरात नावा तासो एकल्या सोमा पोडवय भाव वेळा वेळाक तूं पोशण दितलोय म्हूण ती तिचे रोस दोळे लावन आसात तूं दिताय तेन्ना ती एकठांय करीत आसात तूं हात उगडताय आनी ती पोट बोनकावन दादोशी जातात आत्म्या मोच्या सर्वेस पोरात नावा तासो एकल्या सोमात पोडवय भाव आत्म्या मोच्या सर्वेस पोरात नावा तासो एकल्या सोमात पोडवय भाव सांब पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप मोगाच्या भावा सगळ्याक मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंजारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवश्यान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर कटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बे तसली एक फर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडोनदाराचें बरें मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रशाक जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय पगार आपले काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली ही सोडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिपात आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिपात ताणें आमकां फावो केली हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता मुखान ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र स्नान जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाच्या जिणेची दायज जावंक आमकां फावो जालां देवाचें उतारें उबी रावया आनी मिसा सूद घरा आमी गायन करया Alleluia, 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 Alleluia. Muce prasu सक्तेवंत एकलो येवपाचो आसा म्हूण आलो सुवां तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सान लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या लोकांचो अत्रेक आतां वाडोनूच आयिल्लो पळोवन जुआंस काय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत जुआंव सक्टां सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दितां उदकान पूण म्हज्या प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वाणाचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो लोक सगळो स्नान घेतलो
जेजुरी स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रात्म दैहिक रुपी एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेन्ना आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोव चड मानवलाय. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. आत्तां आमी आयकलेलीं तिनूय वाचपां. तांचे पैकी आत्तां वाचलें वांजेलाचें वाचप आमचे कडेन एक सवाल विचारता. तेंचे म्हळ्यार सगळ्या सेगुणा पैकी श्रेश्ठ सेगूण खंयचो? एमंग ऑल द वर्च्यूज वीच इज द ग्रेटेस्ट वन? खंयचो? हय, 100% तुमी करेक्ट. कालतेपण सगळ्या सेगुण्यां पैकी श्रेश्ठ जावन आसा. आनी हें कालतेपण सगळ्या सेगुणाची आवय जावन आसा, मदर ऑफ ऑल दी वर्च्यूज. कालतेपण म्हळ्यार कितें तर? कालतेपण म्हळ्यार सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. म्हळ्यार निस्वार्थी मनीस आपणा विशयां तो चिंतिना. ताका कंत हुस्को हेरांचो, हेरांचें बरेंपण आसेवचो, हेरांक बरें करीत तेसो, ताका म्हणटात कालतो मनीस. कालतेपण म्हळ्यार आपणाक ते विसरून हेरां खातीर जियोवचें. अशें आपणाक ते विसरून हेरां खातीर जियेल्ले मनीस जायते आसात. संवसाराच्या सुरयतांय आसात, आतांय आसात. आमच्या तेंपारय आसात, आमच्या गांवांत आसात, आमच्या राष्ट्रांत आसात. आसले, आदीं आसले, आतांय आसात. ना म्हूण सांगून जायना. दृश्टांताक महात्मा गांधी पळया. हो महात्मा गांधी श्रेश्ठ मनीस. झुजाविणे, लढाय करिनासतना अहिंसाच्या मार्गान ताणें भारताक स्वातंत्र्य हाडून दिल्लें. तितलेंच न्ही, ताका बारामळेच्या रावळारांत रावची छाती आशिल्ली. श्रेश्ठ मनीस तो ऑर्डिनरी न्ही, पूण तो खंय जियेलो? हरिजनांक कॉलनीन. हरिजन आसात न्ही, देवाचो लोक. ताणें तें नांव दिलें तांकां हरिजन म्हूण, देवाचो लोक. त्या कॉलनींत एक सेवाग्रामा म्हळ्यार ल्हानशा गुडसलांत आश्रमांत दुर्बळ्या संगी जियेलो. तितलेंच न्ही, एक फावटी तो रेल थंय येता आसतना ताका विचारलें, बाबूजी तुवें व्हडलो श्रेश्ठ मनीस, तुवें फर्स्ट क्लासींत वा एअर कंडिशनाच्या कंपार्टमेंटान वचपाचें आसलें, तूं कितें ह्या सेकंड क्लासीन येताय? ताका बापूजी कितें म्हणलो, गांधी म्हणलो, इश्टा, ह्या रेलांत थर्ड क्लास कंपार्टमेंट ना, त्या खातीर हांव सेकंड क्लासींत येचें म्हणलो. हाका म्हणटात कालतेपण. हाका म्हणटात आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. दुसऱ्या सुवातेर मदर तेरेसा पळया. आमच्या गांवची न्ही, भायल्या गांवांत येवन आमच्या गांवांत आमच्या लोकां खातीर आपलो जीव दिले मनीस. सगळी तिची जिणी तिणें करसिली दुर्बळ्यां खातीर. पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर, दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळ्या भुरग्यां खातीर ती जियेली सगळी जिणी तिची. तिका सेंट्स ऑफ दी गटर म्हणटा, म्हळ्यार गटरांत उडयल्या भुरग्यांक दुर्बळ्यांक व्हरून आपल्या आश्रयांत व्हरून तांची साखरी सेवा केल्ली मनीस ती. हय. आनी असल्या स्त्रियेक नोबेल प्रायज फावो जालें. त्या दोळा गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ते जाले. ताणें व्हडलें सेलेब्रेशन, कितें म्हणलो, मान इंडियाक व्हडलें सेलेब्रेशन दवरलें. व्हडले व्हडले मनीस आयले, व्हडले व्हडले लेक्चरां सांगूंक लागले. मदर तेरेसा व्हडले व्हडले होगोळीक उसोंक लागले. पूण मदर तेरेसान कितें म्हणलें, ती उलोवंक उठली आनी म्हणाली, हें नोबेल प्रायज मेळ्ळां म्हाका न्ही, हे म्हज्या भुरग्यांक. दुर्बळ्यां पैकी दुर्बळ्या भुरग्यांक हें नोबेल प्रायज फावो जालां, म्हाका न्ही. सगळो संवसार हे दुर्बळ आसात म्हूण आज वळखलो. त्या खातीर ताणें हें प्रायज दिलां म्हाका न्ही, हे म्हज्या नेण्ट्या दुर्बळ्या पैकी दुर्बळ्या भुरग्यांक म्हणालो. आनी व्हडलें जेवण तयार केलें. सगळें जेवणाक उठलें. व्हडल्या मेजांनी परत बसोंक गेले जेवणाक. मदर तेरेसा उठली, खंय गेली, त्या दुर्बळ भुरग्यांक वाडूंक सुरू केलें आनी तांच्या सांगता बसून जेवली. हाका म्हणटा ते कालतेपण.
हाका म्हणटात आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. आनी तिसऱ्या सुवातेर आमचो पापा आतांचो पापा फ्रांसीस ताका इलेक्शन चुनाय जाल्ल्या तक्षण ताणें कितें केलें? पयलें काम सगळो संवसार राखण आसलो ताच्या बेसांवाक वॅटिकन बरोवन वमतलें आनी राखण आसलें केदळा पापा भायर येवन आमकां बेसांव दीत कोणना म्हूण सांगून. आनी वॅटिकनचो विंडो उक्तो जालो आनी पापा मुखार आयलो आनी म्हणलो आनी तांच्या मुखार ताणें तकली बागान म्हळें पयलें तुमी म्हाका बेसांव दी जाय कित्याक हांवें तुमचे बरी मनीस. आनी ताणें तकली बागयली आनी त्या नंतरच ताणें सगळ्या संवसाराक बेसांव दिलें. हाका म्हणटा तें कालतेपण. हाका म्हणटा तें आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. हिटलराचेर जावना पापा उलोवन म्हणलो सगळ्या संवसारा मुखार उलोवन तो म्हणलो हांवें एक अस्कत मनीस, हांवें पातकी, म्हाकाय बक्षणाची गरज आसा म्हणलो. तितलें म्हळें मात्र न्ही. थंयच एक पाद्र्या बारलो तें ताच्या मुखार ताणें दिंबी घालून कुमसार जालो. श्रेश्ठ मनीस पाप साहेब सगळ्या संवसाराचो मनीस. हाका म्हणटात कालतेपण. हाका म्हणटात आपणाक विसरून हेरां खातीर जियोवचें. कसली देख आमकां दिल्या ह्या तेगा जाणांनी. आनी आसले जायते एग्जाम्पल तुमकां दिवं, जायते जाण आसात आपणाक ते विसरून हेरां खातीर जियेले. प्रत्येक जाण सगळे सांत भक्त ते तांकां ते विसरून हेरां खातीर जियेले. आमचो बापा फ्रांसीस इतलो ग्रेस्ट कुटुंबाचो मनीस कोटकारां संगीत जियेलो. कोटकारान ताणें वेंग मारली आनी कोटकारांक वेंग मारलो उपरांत तो क्रिस्तांक ताणें वेंग मारली आनी क्रिस्त बरिश्ट जालो. ताचें कालतेपण पळयात. क्रेस्त मनशाचो क्रेस्त पूत ऑर्डिनरी न्हय तो. हाका म्हणटात कालतेपण. हाका म्हणटात आमकांच विसरून हेरां खातीर जियोवचें. आमी खंय आसां चिंतून पळया. आनी आज जेजूक पळयात देवाचो पूत आमच्या खातीर मनीस जालो. 30 वर्सां गुप्ती जिणी जियेलो. तें कशें आचार्याचें सुताराचें काम करन आपल्या ताणें दीस काडले. आपल्या आवयके ताणें पळयलें कोणूच सुणें ना तो कोण म्हूण. हरा भुरग्या हरा तरणाट्या बरीच आसलो तो श्रेश्ठ देवा. काल आमकां सगळ्यान झुजे मात जाणां आसलीं उरलीं कोणा कळीत ना आनी कोणा सांगूंक ना ताणें. आनी आज ताचें पब्लीक मिनिस्ट्री सुरू करच्या पयलें बावतीज घे आमकां जॉर्दान न्हय तडीत आयलो जुवांव करचें. जुवांव दितलो बावतीज कोणाक? बॅप्टिजम रिपेंटन्स म्हणटात. कोण पळय तांची पातकी जिणी वळखून नवा जिणे परतिता ताचो संकेत जावन जुवांव उदकाचो बावतीम दितलो. आनी जेजूय तांच्या सांगता लायनीर रावलो. गरज आसतली की जेजू देवाचो पूत मनीस जालो वय ताचे थंय पातकाची खत नासलें कित्याक ताणें बावतीन घेतलो? आमच्या खातीर आमकां शुद्ध करून तो आयिल्लो सर्गींत हाडून आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक तो आयिल्लो. तोय पातकी जालो. पातकी सांगता मेळ्ळो तांच्या लायनीर गेलो बावतीन घेवंक जुवांव ताणून. जुवांव पावतना जुवांक शॉक. तो म्हणलो सुमिया हें कालें करताय तूं कोण आनी हांव कोण? तुवें म्हाका बावती दिसय हांवें तुका छे साध्यत ना. ताका जेजू कितें म्हणलो जुवांव तूं जाणाय हांव संवसारी कितें आयिल्लो म्हज्या बापान केल्ल्यो सगळ्यो प्रोफेसी पूर्ण करूंक ताका हांव आयिल्लो. ही प्रोफेसी तुवें पूर्ण करची ना जाल्यार जायना. तुवें बावती दिल्या शिवाय ती म्हज्या बापान प्रोफेता मुखार केल्ली प्रोफेसी पूर्ण जायना. तुवें सांगचें सामान सावंडय म्हणना पूण आतां तुवें बावतीज दी जाय. हें आयकोन जॉन कालचो जालो. पयलें ताणेंच म्हणलें आसा जेजू विशयान पळया ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या नंतर ताणें म्हणलें हांव तो न्हयस. हांव ताच्या वाट तयार करून आयलो मनीस. ताच्या पांयांच्यो वाण्याच्यो सुतां बसून गांठी बसून सुटोंक हांव फावो न्ही. तसो जुवांव म्हणलें ताच्या ताका जुवांव जेजू विशयान म्हणटना ताच्या विशयान सांगलें हांव जे क्रिस्त न्ही ताची वाट तयार करून आयलो मनीस. पूण आतां तो म्हणटा जेजू म्हणटा तुजें काम कर.
आनी जुवांव कालतो जालो. ताणें जेजूक बातीम दिल्लेंच दिल्लें वाजाप घडलें थंयसर. तें जुवांवूच पळयलें, उरलें आनी पळोवंक ना. जुवांवूच पळयलें. सर्ग उक्तें जालो उडासतवरा. सर्ग उक्तें जावन देव स्पिरिट पारव्याच्या रुपार येवन जेजूचेर येवन रावलो. ताणें पळयलो, जुवांव पळयलो, उरलें आनी पळोवंक ना. तितल्या राखेर जावना. व्हडलो बाप आसो ताळो आयकलो. कशें हो म्हजो मोगाचो पूत, हाचेर हांव चड मानवलां. हाचें आयका, हाचें आयका, आनी कोणाचें न्ही, हाचें आयका. हांगासर सांती त्रिंदाद इनवॉल्व जाली जेजूच्या मिसावान. जेजूक हेंच जायच आशिल्लें, कित्याक म्हळ्यार बाप आतान आनी पळयतात वेतान ताका ओपेगी जायची आशिल्ली. आपलें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक. संवसारी आयिल्लो मिसांव कित्याक आयिल्लो, कोणा खातीर आयिल्लो उद्देश कितें, ताका कोणें धाडिल्लो, कित्याक धाडिल्लो, तें ताणें पूर्ण करचें जाल्यार बापाची ताका ओप्पिकी जाय आसली. ही ओप्पिकी बापानी दिली, पवित्रात्म्यानी दिली. ते दोगी जण जेजूच्या मिसांवांत एक जाले. जेजू देवाचो पूत मनीस जालो, मनशा पूत जालो. पूण सांतीची तिंदाद हांगासर आमी पळयत. ते एक जण एक देव जेजू तें तांणी साक्ष दिली, बापानी दिली, पवित्रात्म्यानी दिली. आनी हांगासर जेजूचें मिसांव सुरू जाता. जेजू आतां कळ्ळें आपल्याचें मिसांव कितें तें, आपणाक कितें आयलो, कित्याक धाडिल्लें तें जेजूक स्पश्ट जालें. आनी त्या नंतर मात ताणें पब्लीक जिणी सुरू केली. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, हो जेजूचो हो पवित्रान आमच्याय पवित्रान आमकां उडास हाडटा. आमी पवित्रान घेतल्या वेळी अशेंच आज जाप घडलां. म्हळ्यार देवाचो पवित्रात्मा आमचेर देवून आयला. विगार आमकां बावतीज दिता आसतना, तें सांती तिंदाचें नांव बावती दिता आसतना पवित्रात्मा आमचेर देवून आयला. तितलेंच न्हय, देवा बापाचीं उतरांय त्या दिसा स्पश्ट जाल्यात. देवा बापान म्हळां, आसतान तूं म्हजो भुरगो, म्हजें भुरगें. वय त्या खातीर आमी बावतीन घेतिल्लीं सर्वां देवाचीं भुरगीं. त्या तितलेंच न्हय, इगर्ज मातेचें सांदें जाता. एका कुटुंबाचें सांदें जाता. पयस बाजार आसा कुटाम, त्या कुटुंबाचें आमी सांदें जावन जाता. त्या खातीर आनी त्या वेळी पवित्र आमकां सांद दितना आमकां थोडें मिसांव दिलां. तें मिसांव खंयचें, जेजू कसलें मिसांव दिल्लें देवा बापान, संवसाराची सोडवण करची, बरी काबार परगट करची. तशें आमकांय बावती वेळी असलेंच मिसांव दिलां. आमी जेजून केल्लें बरीच करूंक आसा. देवाची बरी काबार, सगळ्याची बरी काबार आमी हेरांक दिवंक आसा. आनी जेजून जेल्या बरी बरें करीत हेरांक बरें करीत वचोंक आसा. पळय पयसाण वेळी आमी आंगवण्यो करूंक जाता. त्या वेळार आमी ल्हान भुरगीं, आमी नेणटे, आमकां कांय समजना. आमच्या जाग्यार आमच्या वडिलांनी पुदरमोदीन जाप दिल्या. पयलें कितें, एका निजा देवाक मान दी, तें चड गरजेचें. पावना तितलें, एका निजा देवाचो मोग कर, बारीक गरजेचें. तितलें पावना, एका निजा देवाचे उपादेश मानदामेंत पाळ. हें आंगवण आमी केल्या बावतीन घेता आसतना आमी त्या नेणा जावंक पुरो. पूण मागीर आमी जाणा जाल्या तितल्या राखेर जायना. देवसारा खातीर सगळ्या शिंत्र्यांक फाट कर, ताका भायर घाल. तुज्या सुत्रा ताणें येवन वचो, ताका पातये नाका. तो तुका खंयच्या रितीन येवन बुलयतलो. तुज्या कानांत नाका जाल्लें पुरा चिन्नां घालतलो. देवा विरोध, भाव भयणी विरोध, शेजारा विरोध आनी सगळ्या विरोध नाका जाल्लें तें मती घाल. ताका आयका नाका. तुज्या एका निजा देवाच्या ताळ्याक आयक. तो ताळो तुज्या भितर आसा, तुज्या कोश्यार आसा. ताळो तुका सांगता खंयचें खरें, खंयचें पाड, खंयचें बरें, खंयचें करून वचो. तुजो कोश्यार ताळो तुका सांगता त्या प्रमाणे जिये. वय म्हज्या मोगाचें न्हू, आज जेजूचें हें पवित्राची परब आमची परब जावन आसा. हर एका क्रिस्तांवाची परब जावन आसा. आमी केले ते आंगवणे आज उडास हाडया. त्या आंगवण्या प्रमाणे आमी जियेल्या गी, वा जियेता गी, वा शेळेपण दाखयलां गी, आमकां विसरण पडल्या गी, ह्या विशयान आमी तिके चिंतून पळया. कित्याक आमी दिल्ली आंगवण आमी पाळूंक आसा. त्या आंगवण्या प्रमाणे आमी जियोंक आसा. कशें जेजू जियेलो, देवाचो पूत जाल्यार
आमच्यागे मनीस जालो आमचे बरिश्ट जालो आमच्यागे फास्ट जालो ताका ताच्या म्हणल्यार काही येना तिल्लें होय सो जेजून आमकां खतखत दिल्या ताका ताका तसो विसरलो हेरांक ती जियेलो हो म्हणटा ताका म्हणटात खालतेपण आपणाक ते विसरोवचें आनी हेरांक ती जियोवचें हें जेजूनच आमकां करून दाखयलां सगळी ताची जिणी जावन आशिल्ली एक आमकां एक खतखती देख आमकां ती विसरोवन हेरांक ती जियोवचें जेजून तितलेंच केलें ताका तो विसरलो हेरांक खातीर जियेलो मात न्ही हेरांक शिकयलें हेरांक खातीर प्राण पासून जीव पासून दिलो तितले आखेर जावना जिवन जालो सर्ग प्रवेश जालो आनी आमकां ताणें सर्गाची खरी वाट ताणें जावन जिवन आमकां दाखयल्या त्या खातीर आमी उडास्तोरया आमच्या आंगवण्यो बऱ्यो करून पाळच्यो आनी आमकांत विसरोन हेरां खातीर जियोवचें तशें आमी एक दीस जेजू संगी ह्या आमच्या उद्देशान सर्ग प्रवेश जातलो हे आमकां हे भाग आमकां समेस्तांक फावो जावं दी म्हणून आज आमी मागया आतां आमी उबे रावून आमचो बोवाट आमच्या देवाचें उसारी आनी म्हणया सत म्हणटा देवाक सर्पदिदार बापाक सर्गावणे प्रितमेच्या सराकण जिसू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुम्या जो पवित्र बेस बोलो अंकोमी तांसमलो पांच लकाल के कोस्मोस दे कक्स सुडलो तोमेलो तकांति पिलो मेलना मदेलो तिसरे सामेलो चलचलो सरगासलो सर्पदिदार देवा तेंगां चेमेला चेमन स्वीकरो येतलो सत्पंताम विद्रत्या कतलबुइसबी भक्तां स्वयक्तार पत्कांचे बॉक्सने कुडचेंचान पांच सत्नाची जिवीत आमेन मोगाचेणो पवित्र स्नानांत आमकां लाभुल्लें मिसांव जारी करूंक गरज आसली कृपा सर्गींच्या बापा लागीं मागया बापा पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुजे मिसांव संवसाराच्या सर पंथांनी पावोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी सर लोकांच्या उदरगतेक वावर प्रगतीचे वाटेर चलोवंक आनी शांती समाधान स्थापीत करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजेच्या सर्व कुटुंबान तुझे हजारपण स्वीकार करून मोगाचे कुटां बांदून जेजूक साक्षान जियोनचे बाग फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर युवक युवतींनी तांचे जिणयेच्या सर विंसवणेंत तुजो आदार दी अशें बरी जिणी बरो फुडार बांदूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हे पवित्र वेदी बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या बोळान भर अशें एक पर्जा एक बरें फिरगस कुटां बांदूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमची मागणी तूं स्विकार कर तुजे कुशे प्रमाणे आमी जियोंक तुजो आदार लाभय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन जीवन आमचे दिता
आमचे मोडले कायना संवसारांत सर्वोस आमचे तुझे देणे आमकां दिता बलिदाना पवित्र हे आमचे जिणे आप्पा बाप्पा सर्गीच्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदरा देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि नेमीक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या दवाक सवेस्पोर तूं मानून घेवन. सर्गींच्या कडवळ्या बापा तुज्या परबायेच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ही देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळ्ळी. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तासो खुर्साचो यज्ञ जावन दी आनी तातूंत आमी पातकां धुवन आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सोडुंदराचे नांवे आमी मागता. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदरा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंते जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोद्धा नदींत विचित्र खुणांनी पवित्राणाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक सर्गातावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपार तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडोवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें आमकां अभिशेक्त केलें. देखून आतां सर्गींच्या देवदूताचें गायन संतोशान आमी प्रितीमेर गायता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 el balanzo sobresporto. Sergani संसार बोला तुझ्या वैभवा. ऊन सगी तुकाच, ऊन सगी तुकाच, ऊन सगी सगी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. सगी तुकाचे, सगी तुकाचे, सगी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्मीक कराराचें हें रगत, फातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थास घट परगट या. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडें रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाक, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत करे, तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयिल्ल्या समेस्तांची आमकार मोरये देवाचे माये सांगाती, भगेन जुजे तिचो पोती, भगेवंत दमदत आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू तें पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलें तें आपुरबायेचें मागणें आतां आमी समेस्तां भक्तीपणां म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखाय येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान येतलें आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय, राजवट चलयताय, शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन आतां आमी एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत देवाची शेळी
देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणात जेजवात आमकां मोगान आपयता निजाके सुभागे तुम्ही म्हजे भितर येवचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उठानच म्हाका बरेकी मेळटली. जेजूचे कुडान रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. हाबागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे हाबागी कितले माया मोगान एकवटांची येवचे हो बरो गोळी म्हणटा सोमी जीव मोसो दिता शेळयांक मोच्या Volcata tankancho, volcata tanka. Zese bapa maka ha volcata tanka. Habagi kite, maya mogan ek motan jiyeuche. Habagi kite, maya mogan ek motan jiyeuche. Salia moje करेशी सांपावतेल्या निजाकी तुम्ही ससाणा जातेल्या पदकाच्या गोलामपणान ते सुटलेल्या हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे हाबागी माया मोगान एकवटान जियेवचे हांव दाखवाल तुमी पांटेतीचे बापूसो मालिदा बाकीसो मोचे दयासो फुलदाराल सोडटलो मोचे शिवाय तुमच्यान कांय करूंक नसो हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे मोचे येवचो बूक येवचो ना मोचेर पात येवचो ताण येवचो ना हांव तो उंडो सरकी पावन देवून आयलो संवसारांची येतेल्यांक सलवीक जीव दिवचो हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे Oggi prospero sono mogurto Velia passo giudit con aplo Cora molto miso so hawe kelo Upa di suo muso tunkawe dinso Habagi ite maya mogan ekwotan jiyeuche Habagi kitle maya mogan ekwotan jiyeuche प्रार्थया कणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवान पुताच्या
पुताचे जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवयास सर पदेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घाल आमेन. वचून या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळख प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगात आता आनी सदा ती तरी आसा येते वावराडी पोण तोडे माग्या आमी गण्या लागीं धाडच्या साक्षे करे माग्या आमी गण्या लागीं धाडच्या साक्षे करे ओसा प्रसाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमच्या सांगात आता आनी सदा मोगाल पुता सोवे अमोगाल बळा शिवाती Pag-iwan ko sa Chikirben, niwaram ka ang Chidibam, Chadis Manantay, Babachian, Pitichang Amen. 아멘.